कोंकणी भाषेत राहायची सादरपणा खोलायची कोंकणी कले उंचायची निरंतरी वाढोनाची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यातुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाढोन आसची माची ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची. सुमेस्तांक नमस्कार आणि मानसोबानाच्या 235व्या म्हयन्याळे मंचयेक माया मोगाचो येवकार. मानसोबानान फाटल्या 20 वर्सां जावन सादर कलेच्या प्रदर्शनाच्या मंचयेर एक परंपरा म्हणले बरी केल्ली आसा आनी एक निरंतरताय सांबाळिल्ली आसा. 235वी म्हयन्याळी मंची आज हांगासर सादर जावची आसा. लॉकडावनान सगळें बदलून सोडलां. आमचो तुमचो आमी सांगाता मेळचो ह्या म्हयन्याळे मंचे खातीर म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा सांगाता मेळचो हो वेळ बदलूंक ना. जुस्त 6:30 वरांच तुमच्या घरांत रावनूच बसून ही मांची पळोवचे बरी सादर जाता. मांचयेच्या संप्रदाया प्रमाणे घंट मारून कार्याक चलावण दितात. आकार संस्थेचे मालक दया विक्टर लोबो. दयाबाब कोंकणी मोगी, कोंकणी भाशे संस्कृतायेचे अभिमानी आनी कोंकणीचे व्हड संगाती. मानसोबानाच्यो ह्या दिसतिका विशिश्ट आनी विभिन्न आसात तर ताज्या फाटले चिंतप वावर आनी सगळी येवजण आसता दयाबाब आनी ताच्या आकार संस्थेची. मानसोबान मात न्ही मंगळूर आनी बोवारांतल्या खंयच्याय व्हड व्हड कार्यांक ते ह्या दिसतिका करून दितात आनी ते अपुर्बायेचे आसतात. आनी आतां हांव फुडें आपयतां मानसोबान संघटक स्टॅनी बाब अल्वारीस, मानसोबानाची वांगडी आनी सुमेळ समन्वयी आयरीनबाई रेबेल आनी दयाबाब लोब हांकां वेदिक आपोवन हाडिचे अशें हांव तांचे लागीं विनंती करतां. आनी आतां दयाबाब हांकां फुलांचो तोरो दिवन मानसोबाना तर्फेन मान करीचे अशें स्टॅनी बाब अल्वारीस हांचे लागीं हांव विनंती करतां. 235व्या म्हयन्याळे मंचेर सादर जाता कथाभिनय, एक वेगळोच प्रयोग. आनी ह्या प्रयोगा फाटली चिंतपा सकत आसा निर्देशक क्रिस्टोफर डिसोजा निनासम. ताकाय एक फुलां तोरो दिवन मान करीचे अशें हांव स्टॅनी बाबा लागीं विनंती करतां. कलांगणाक मांची पळोवंक आयिल्ले तवळ आमी तुमकां कावारां दितले आनी तुमी खुशेची उंती गी तातूंत घालतल्यात. पूण आतां लॉकडावनांत असो अवकाश ना. पूण एक अवकाश आयच्या डिजिटल संवसारांत असो एक अवकाश आमी करून दिता. हांगासर सकयल स्क्रिनार आमचे एकावंट नंबर आसात. कोणायकय ह्या आयच्या कार्या बाबतींत खुशेची उंती दिवंक आसा तर ताका अवकाश आसतलो. गूगल पे द्वारे हो तुमी अवकाश वापर येता आनी आमच्या कामांत तुमचो तेंको पाठिंबो सहकार दिवं येता. सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां अस्तित्व पंगडाक फुडें आपयता तांचो वेगळोच प्रयोग तुमचे समोर सादर करूं.
부터나 보는 너외로도 도도도도 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 나도 때때네 다다다다다다다다다 요노 샤라다 आता सदर करता हांव तुमच्या मुखार 235वी म्हयन्याळी माझी Uboya, 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 ami boys uboya. Uboya, 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 ami boys uboya. देवबरी सांज देव आज आम्ही सादर करता 235वी महिन्याळी माझी माणसं संस्थो फाटल्या 20 वर्सां जावन हर एका महिन्याच्या पहिल्या आयतारा महिन्याळी माझी सादर करीत आयला त्या शिकले गांस मळेक आज आम्ही सादर करता वाचन आणि दृश्य काव्य मधलो विशिष्ट रंग प्रयोग अस्तित्वा पगडता Uboya, 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 ami boys uboya. अस्तित्व पंगड फाटल्या 5 वर्सांतलो रंगमंचेर निरंतर जावन काम करचो युवा पंगड वेदी सदरपणाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांनी हात भोवलो होम स्वीट होम ओंकार मिस्त्री हँगर्स आणि आम्ही पुयनारी म्हणले नाटक येदोळ सदर केल्यात आज आम्ही तुमच्या मुखार सदर करता कथा अभिनय या कथा अभिनयान पहिले सादर करची काणी रवींद्रनाथ टागोर हाणी लिखिल्ली तोता कहाणी या काणयेच्या आधारात सबार बसानी नाटक येदोळूच सादर जाल्यात कोंकणीत ती पिंजरा इस्कॉल म्हणलो नाटक सादर जाला आणि आता तुमचे मुखार सादर करता या काणयेचे एक वेगळेच रूप Uboya, 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 ami boys uboya. Uboya, 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 ami boys uboya. अरे आज आम्ही पावल्या इंदापूर राज्यात Indapur. राज्य म्हळ्यार राज इंदापूर राज इंदापूर राज आव राहिल्या रे बुडानातलो राज्य उजो पेटल्या रे फुलपणातलो राज्य रायन बांधल्या सोबीत समाज हा. समाजेत दुबारल्या ताची सीमाज कोणशाक लोटला राज्यशास्त्र आराम घेतला धर्मशास्त्र रस्त्या रस्त्याक बांधला देवाळ लोक मेलेरी राय जिवाळ मन जाती हांगा देवाक समान मन शांकना कुसकुटमान हांगा नावातकीत प्रजाप्रभुत्वाचो दरबार पूण चलता हांगा सर्वाधिकाराचो कारभार सर्वाधिकार अशें आसता त्या गांवचो लोक त्या गांवची मनजत त्या गांवची सुकणी रायाचे गुणगान करीत आसतना हे सकट कितेंच नेण आसलो एक किराचो हिंड पयशिल्या कुत्र्यातान या इंदापूर राज्य घेवन देवलो कोणच्या राजाक इंदापूर राज्याक उतरून पागोर सलिया मुकार सडिया मी गोडे तंगोर वादा लागी बिये नसता उपयोग येण सागोर सांगाता 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 आम्ही पुढे सरूया उबोया 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 आम्ही बोयस उबोया तितल्यान रायाचे
रायाचे सोजेर उद्यानवनात चेडच्या किराच्या हिंड्याक दोरूंक धांवन आयले आनी तांतल्या एका किराक तांणी बंदी केलो. आप्पा एक किरासो पील म्हणून मेळ्ळो. एक पुरी मेळ्ळे ने पोळा सोर अकरेक तरी मेळ्ळो आमकां सुसोकयता म्हणा कितें दय ताका रायाची तोट पाड करताय आणि फळा सोरून खाताय. हे तोट कोणाचे म्हण चिंताय? तुझ्या बापायचे गे. तुझ्या बाबायचे की कोणाचं तोट म्हळे? रायाचे. हो रायाचे. रायाचे हे तोट ही रूख जडां फुलां फळां कांदे पेंदे धन वारें उदक हांव तूं तें तो सगळे रायाचेंच. कल टेटे करताय रे आमचे बेन सरांनी तुका. आमचे सोड आमच्या रायाचे बेन सांगी तुका. नाही काल करूया या किराक आला घरी या किराक मी रायाक द्या तो सोर पण सांग्या. सोर सोड नका आतंकवादी म्हणून सांग्या. म्हणा टेररिस्ट. नका नका तुका राजद्रोही म्हणूया. यू मीन अँटी नॅशनल. सांगितले बरी राय खंय गेला. राय 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 म्हळ्यार आज राजधानीच्या राज्य उद्यानवनात मोरा संगी फोटोशूट आसा. तशें इल्लो व्यस्त आसा राय इल्लो बिझी. फोटोशूट घे हा, हा, हा. तर आज राय भारी कुशेन असा म्हणून झाले. वय, 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 वय. तर एक काम करूया हा. आम्ही या किराक आजच राया बघूया जाय ना गे. राय असा अपयता सुरू करूया गे. राया असाय मो आसा फोटोग्राफर खंय गेला. खंय गेला रिपोर्टर खंय गेला. खंय गेला फोटोग्राफर खंय गेला. रिपोर्टर खंय गेला. फोटोग्राफर खंय गेला. रिपोर्टर खंय गेला. प्रचार दिवसो खंय गेला. आमचो राय येऊन जाला. आमचो राय येऊन जाला. Our king is selfish. नो फो खाजसता हो धानंतो मशरूम खातो तेजता. दरिद्रानो राय ते उद्यानवनात बसून तो मशरूम खाऊन असलो काय कित्याक हांगा आपयला म्हणटा. रायानो आम्ही एका राजद्रोहीक धरला. रायानो राजद्रोही हो कितें बोलयता असो अर्थ कितें? रायानो हे एक किराचे पील रानवटी जात अनागरिक रायाच्या तोटांत रिगून फळां मस्तिताना आम्ही हाका धरलो. हाका आमची भास उलोवंक येता गे. ना गावंक येता गे. नाचोवंक येता गे. मागीर विज्ञान गणित तर्कशास्त्र गणित तें बरें येता. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस ए बी स्क्वेअर तें येता गे. मागीर कामाला येता. सगळो दीस गावचे हागचे मुच्चे न्हिदचे इतल्यांच गे. हो धानदी हे जा थारे धंददी उत्तर शिष्ट आमच्या राज्यात देवरायाच्या राज्यात सुसंस्कृत सुशिक्षित राज्यात हे अशिकपी सुकणे अनागरिक सुकणे ही आमकां लस दिसता. राया वो आम्ही या सुकण्याक कितें करीत? दरदा 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 दर रायाचा हुकमे कर.
या किराक शिकाप दिवचे म्हणून निर्धार केला. वय 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 ताका आमच्या इस्कॉलाक भरती करा. हा या किराक शिकाप देऊ को आमच्या लागी जायपुरतो युनिव्हर्सिटी असा. वय वय वय, वय, असं. सारखे सारखे. हाका शिकाप दिवच्या खातीर आमी एका शिकपा मंत्रीक नेमक केल्यार बरें. ह्या निबाणपणी आमकां एक शिकपा मंत्री मेळ्ळा बरी जाता. वय 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 ये कात्रूचे काम जाल्यार हांव तूं करतो. हे लिखण्याचें काम म्हाका जायना पळय राया कडेन विचारया. राया वो आमी शिकपा मंत्री जावन कोणाक मीन्स येत? रायाच्या हुकमे का रायान सांगला आम्ही शिकपा मंत्री जाऊन ए तू नाही तू ए तू ना ए तू सिरियल ऍक्ट्रेस तुका आम्ही शिकपा मंत्री जाऊन निसून काढला बा आणि मुखार तुवेंच शिकवूंचे कळ्ळें? तशें तर तिका शिकापा सागे रे यार. काल रे तिका शिकापा सागे काल म्हणटाय रे ती सिरियलांत व्हडले व्हडले डायलॉग पाटा करून सोडटा. तिची मेमरी पावर बरी आसा. ती बरें एक्टिंग बरें करता. म्हाका कोत्ता राजकी कोत्ता. आमी तिकाच शिकपा मंत्री जावन विंगसून काडला. कळ्ळें? ओके ओके डन. छोटा था म्हळ्यार आमचो राय ल्हान आसतना ताणें आयकल्लें खंय खंयचोय प्रयोग मनशा वयर करच्या पयले मनजाती वयर करीचे म्हणून. वय ना राया? तशें आतां रायान म्हणजे आमचें मुखेल येवजण म्हळ्यार एक भास एक जात एक धर्म. हे येवजण आमी पयले ह्या किरा वयर प्रयोग करीचे म्हणून. वय ना? तशें कोरी आमी तुका शिकपा मंत्री जावन निसून काडला बा. आनी मुखार तुवें शिकोवचें कळ्ळें? तुका कितें जाय कितलो दुडू जाय तें विचारयेत. पूण राव राया आमी शिकपा मंत्रीक सादारण कितलो दुडू सँक्शन करयेत? 20 लाख करोड आमच्या रायान मंजूर केल्या. ही आमच्या राजकीयाची अव्यवस्था. लल्ला 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 लाला लल्ला. तुम्ही आयल्यात की तुमच्या मध्ये 2 पंगड ना? वय ना? एक रायाचो होगलाप करचो आणि एक रायाचे निंदा करचे नाही रे? नाही तुम्ही रायाचे होगलाप करचे. तुम्ही रायाचे चमचा. तुम्ही बोकरे रे. रायान बुसकी मारल्यारी तुमका कोल परमोल राया नाही रे? आणि तुम्ही निंदा करचे. तुम्ही आसा नाकात नाही रे? तुमच्या हातात राज्य असताना सगळ्या समा खावणं किरावणं पियवणं सफाई करणं आता सारख्या रितीन विरोध करूंक जाय तुमकां गळीत ना नाही रे? आणि तुम्ही निंदा करचे. बोला तुम्ही तुमचे जगणं सुरू करा. बोला आम्ही लायका सुरू करा. ऐकालेंगी तुम्ही सांग की राजा पिला शिकाप चालेल. या गावात मनजातीक मात्र शिकाप जाय जाल्ल्यान शिकापच ना. ते वय रे आमच्या रायान दुसऱ्या रायांक तांच्यास राजा बसून मेळून आमचो आणि तांचो संबंध बरो दवरला. संबंध म्हणटाय ना ते वय पूण कोणाच्या पैशांनी गाव भोवला. ते वय सामान्य लोकांच्या टॅक्सांच्या पैशांनी भोवून ताणे पैसो विपाड केला. येतोच पायशी करो करसिला. वय हे वो बरो विषय वो शेअर करता. बरो त्या मात्र किती शेअर करता येईल शेअर कर. झाले बा ओढल्या राज्यात जुजा हातेरा कांड्योन काय गडिये जाऊच्या जुजाक आमच्या राज्यात तयार केला.
ना ना ह्या वरवीं शेजारच्या रायांची बिरान चढयल्या ना 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 हे हांव डिसलायक करता ना ना बिरान चढय ना रे बिरान चढयल्या काल म्हणटाय तुझा हाताला खाण घेताना लेका हेवशीन तेवशीन कर हा. राज्याचं सुदूड भितर घालणं राज्यांचं निरुद्योग दुबळे काही समाज हाडणं राज्य निवासाची बिरान चढयल्या ते वय बिरान चढयल्या ते वय ती सडयल्या वय निवासाची बिरान चढयल्या वय 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 हे म्हाका आज स्टेटस घालयत वो विशय बरो स्टेटस घालयत कळलं स्टेटस सरकारी संस्थेकडून खासगीकरण हा. करून स्टँडर्ड सोडूनचे प्रयत्न करू नये कल स्टँडर्ड नाही असे खासगीकरण केलेल्या संस्थांनी आमच्या गावच्या लोकांक कामां दिला हा. असताना गावच्या बायल्या लोकांक कामां दिवन राजनिवासाची भीत वावडी केला ते वय हे बरो तू चालले ना विषय आम्ही ऐकायला वय 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 ए हा. तोंड दामपिया आलं या आदल्या रायाच्या आडालतीक तुलान केल्यार आमच्या रायानं सोपटांचो सांभाळून दोन वांट्यांनी सडयला या ना 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 सोडा सोडा पूण त्या देखील खाणावरवी आणि वस्तूंची मोला सोडून हा. देशांत मार्गाय सोडून हा. राज्य निवास आणि जीवनचे कष्टांचे झालं ते वय सांग ना बरं सांग किती सांगले बरे ते पुरं होई म्हणून आम्ही इल्ले तणेने कमेंट्स घालताना तू सगळे गे वाव सुपर हांव शेअर करता हे करता म्हणून सांगता येणे साहेब सांगले बरे तू कोण हे हांव क्रांतिकारी या होय क्रांतिकारी होय वळखना तू तू खंय आहे साहेब हांव मस्त पयसा हांव लागीं हांव पयसा पण तू आमच्या राज्याचो नाही होय राजस्कृती होय हांगा सोदता तू हांगा येवन कित्याक उलय नाही पिशे म्हाका थंय उलयल्यार मार पडना ते रे आमी थंय ग्राउंड लेवलार पुरो येना आमी पयस आमी वयर आमची सोशल मिडिया क्रांती आमी कितेंय असल्यार अशें लायक करचें स्टेटस घालचें कमेंट शेअर तितल्यांत मात तितल्यांत आणि तू खंय काम करता हांव पयसा हांव हांगा म्हळ्यार येवन काम करी येत नाही तू हांगाची इकॉनॉमी विशय उलयता तू हांगा येवन काम करी येत नाही ना रे तिनसो सांबाळ फावना रे तें जायना तें म्हळ्यार तें नाका म्हळ्यार तुका गरजेचे मात नाका मर्जेचे जाय म्हणून तें नाही तशें नाही ही आमच्या परजेची अवस्था लल्ला 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 ला ला लल्ला तर आता आम्ही आमच्या किराच्या शिकपात येवशीन या नाही गे आमच्या राज्यांत शिकपा व्यवस्था कशी आसा म्हणून एक आमी मौल्यमापन करया पळया म्हाका आतां पयल्यान पयलें आमकां किराक शिकाप दिवंक कोण पर आयल्यात कोण आयल्यात सांग बा मोगाचे न्हू आमकां येदोळ मेळ्ळ्या माहिती प्रमाणे आमच्या व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीच्या एक्सपर्ट्सा प्रमाणे आमी सेटिंग कामां करून वयर सकयलची तापाटोन ह्या किराक बंदेन घालून शिकाप दिवचे म्हूण निर्धार केलो आनी आमकां मेळ्ळ्या दुडवाच्या आदारान आमी हाका पिंजरा इस्कॉल म्हणल्यार स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर आरंभ केला आमच्या राज्याचो उद्यमी राजाचो खास सुकेश सम्राणी आमच्या किराक बिझनेस क्लासेस कान घेतले सुकेश सम्राणी तांचो बियो आय मीन बियो कंपनीक भारीच लावाडले हांव तुका बिझनेस शिकोवंक आयला तुजी बिझनेस नॉलेज इम्प्रूव करचे खातीर आनी तुवें ह्या राज्याचो श्रेष्ठ उद्यमी जावचे खातीर पयलें तुवें ह्या गांवच्या रायाचे इश्टाघात करीचे मागीर तुवें रायाक तुज्या मोठी भितर काणगेचे मागीर हांगाच्या लोकांक तुजें प्रोडक्ट फुग्याक दिवचे ते जाळा ह्या गांवचे इतर उद्यमी नश्ट जावन चड धांवून वतले आनी तो वळ तुवें तुजें प्रोडक्ट फुग्याक दिवचें रावयचें कळ्ळें की दॅट इज बिझनेस आणि आता सोशल मीडिया पोस्टिंगा विशीं माहिती दिवंक मुखार येता फामाद नटी कल्पना नोटाव अरे सोशल मीडियान खाली उलयतना जबरूत आसा जे
कालही सांगताना मेंदू काकी दौरीचे तशें दौरूंक जायना तर काकी तांदूळ सुवलायचे. चाक चिकी चिकी जिंग चा जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा. आणि आता विज्ञानात नवी नवी सोदनाकन फामाद जाल्लो ड्रोन आलता. जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा. चीफ ब्रो तुका आज हांव हेलिकॉप्टर कशें बांदचें म्हूण शिकयता. पयलें तुवें फॅन काडिचें, फॅन कान उलटा दोन फॅन आउट टू गुवाजे. जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा. आणि आता फामाद बांदपा बांदलो मानेस आर्किटेक्ट फ्लाइंग कुमार पंपे. जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा. सेम अशें जाल्यार एक्टर वा क्रिकेटर्स तशें म्हणना. फ्लाय ओव्हर बांदून दिसावीत कितलो टाइम तू चड काण घेताय तितलो तू फेमस जाताय. जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा. आणि आता नाच शिकूंक तुमच्या मुखार येता रानमणी सोमनाथ गळी. जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा. जय नाच करूंक तुम्ही बारीक आसा ते म्हणून सुना मोठे आल्या की नाच करी होय की पूण नाच करूंक तुमकां इल्ले सुडाळ जागो जायचे पडटा. देखून तुम्ही रान कातरीचे पडटा. रान कातरिल्यार सुडाळ जागो जाता. हांवें तशेंच केल्लें. म्युजीक जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा जिंग चाक चिकी चिकी जिंग चा. हांगासर किराची ट्रेनिंग आखेर जालें. जाय तर आता आमच्या राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचे एक मौल्यमापन करूया जाय ना गे. किराचे शिक्षण काही पावला पळया सुरू करा बोल्या सुरू करा. आमच्या राज्याची शिकपा वेवस्था बारीच बरी आसा. आमी हाका आमच्या विद्यार्थींक पयले तांची मायमात सोडूंक शिकयता. मागीर तांकां फिरंगी उलोवंक शिकयता. फिरंगी उलयल्यार मात्र गांवांतल्यान गांवांक उबयेत, लाका आनी जोडयेत, रावळ्यारा बांदयेत. देखून आमी तांकां तांच्या गांवठी उदी सोडूंक शिकयता. मागीर गुड मॉर्निंग गुड नायट थँक्यू म्हणूंक शिकयता. फिरंगी उलयल्यार मात न्ही की आमकां हांगा मर्याद. वय वय हे आपल्या आवयक सणवून शेजारच्या आंटीक माम्मे म्हणल्या बरें जालें रे ने. हे आमी सुटबुट घालीचे आणि विदेशांतल्यो वस्तू वापरीचे. नांव लेगीत मेक इन इंदापूर पूण वयर सकल चिंग चॅंग चुंग. ಹೇಳೋದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ನೆಂಗೋ. शिक्षण असो प्रमुख वांटो. बूक वाचीचे, संशोधन करीचे आणि डिग्री आपणायचे. न्यूक्लियर बॉम्ब तयार करीचे. जाता तितले झुजा जावचे बरी करीचे. नाश करी नासतना निर्माण करूंक साध्यच ना. हे शिकवण फाटे शिकचे म्हळ्यार तुकाच रे. आहा कितली अद्भुत शिकपा वेवस्था. कितेंय जाल येवच्या आयतारार आमच्या किराचे अद्भुत शिकपा प्रदर्शन आमच्या राया मुखार आसतलें. तुम्ही सर्वांनी तयार करून ह्या अद्भुत घडीताक साक्ष दिवची. आणि ह्या विशीं आमचो राय खुद्द आज राती 8 वरार आमच्या राजधानीच्या मतगादाच्या व्हडा रुखापंदा येवन तुमकां सुचोवण्यो दितलो. राय सांगता वय कष्टाची परिस्थिती खूप कष्टाची परिस्थिती. आम्ही दये सांडले तुम्ही सांडू नका. बरो विषय. आणि आता मस्त दिसाच्या वावटान दीस कष्ट काण आम्ही केल्ल्या कामाक
आम्ही याच आयतारा आमच्या गिराचे प्रदर्शन पळोवंक शकतल्या. सो आता आम्ही आमच्या गिराच्या शिकपा फाटल्यान काम केल्ल्या सर्व शिक्षकांक मान करच्याक तुम्ही सर्व आणि याच शनिवारा राती 8 वरा तुमच्या घरच्या बाल्कनीक येऊचे. घरात असली आयदना बश्यो प्लेटी तगड शीट ते हे सकट कान घेऊचे आणि बोलवचे आणि वाती पेटवच्यो आणि आमच्या शिक्षकांक मान करसो गौरव दिवसो. कळले? पुढे असतो वरा आम्ही शिक्षकांक दिवसो फक्त हो मात्र मान वा गौरव मात्र. हाच्या शिवाय तांकां कसलो सांभाळ वाते वा दुडू आम्ही दिवचे ना. कित्याक म्हणाल तांकां दिल्यार आमकां नाने. सो प्लीज टेक दिस टास्क सिरियसली. ओके? फॉलो किंग्स ऑर्डर. बाय बाय. आवाज मुझ्या कानात पिसातूर वादळ उडयता. मुझे शिदीद फुटयता. हांव रुकातोन रुकाक वालीतोन वालीक उडकी मारन सांगो पेरा गावन रुका आणि वालीमध्ये वलच्या स्वच्छंद वाऱ्यासो आलाप ऐकून स्वतंत्रान उपसो कीर. तुम्ही म्हाका बंदी केलो. मुझे पाकाटे कातरले. मुज्यो रुची कैद केल्यो. मुज्या दिश्टीक धंपन घाले. मुज्या बोगनाक वय घाली आणि मुझे स्वातंत्र्य कुडायले. जडाच्या मुळातून रुकाच्या तकलीच्या की उंचाये कुबोन अनभोगाचे शिका पापणोक आऊंड येतालो. तुम्ही म्हाका धरलो आणि तुमची जिनेरीत आपणाक फरमायले. अर्थ नतले अर्थशास्त्र तापले. तर्कहीन तर्कशास्त्र शिकयले आणि दळदीर राजकीय पाळोवंक लावून मुझे स्वातंत्र्य नाश केले. आता हांवें उपची आशा सांडल्या. मुजी दिश्ट गैरी जाल्या. मुजी रूस आळ्ळी जाल्या. म्हाका उस्वास घेवंक सयत भोंग जाते आसा.
तर मग बावल्याकडे आमच्या किराचे प्रदर्शन पळोवची आम्ही सर माहिती झाले हांव आणि या प्रदर्शना खातीर आमचो राय कद घणात एक राय हजार आसा. तर आता आमचे कीर आपले मुळावे अस्तित्व सांडून आम्ही शिकयल्ले रेडीमेड अस्तित्व प्रदर्शन करून दाखयतले. सो टेम टू ABCD सारखे पेन्सरो उक्तो करा. हो कीर कितें उलयना बा नाही ऍटलिस्ट टेम कित्याक करिना तो उपता न्हू. ना पण आम्ही ताचे मुळावे शिकप काढून सोडला. ताका उलोवंक सोडूंक ना. ताची भास आम्ही नाश केल्या. ताचे पाकाटे खातर न ताचे स्वतंत्र नाश केला. ताच्या खाणा जेवणासरी आम्ही बंदड केल्या आणि अक्रेक ताका आम्ही जीवेशी मारला. जीवीशी मारला. जीवीशी मारला. राय रडलो पळया राय रडलो आमचो तुमचो मुखासो राय रडलो किरकोळ परच्या खातीर रडलो. तुम्ही रडा ब्रेकिंग न्यूज राय एका किरा खातीर रडलो. रडा यो रडलो. तर मग जाणो आमचे प्रदर्शन यशस्वी झाला नाही गे यशस्वी झाला. आणि या यशस्वी कारण कितें गे म्हळ्यार कीर या कितेंय अनागरिक अशिकपी कीळ मट्टाचे आमच्यो संस्कृती आमची योजना पाळूंक शकचे ना. हातून कितें कळटा गे म्हळ्यार आमी उंचले मट्टाचे आमी श्रेष्ठ आमची संस्कृती उंचली आमकां शिकप्यांक पाळूंक जायना. सो आमी या ध्येयाका आमचे प्रदर्शन आणि आमचे पैल मुखार सुया. सर या किराचे मोडे किती करचे? मोडे राया मोडे घाला करचे मोडे. रायाच्या हुकम्याका हे मोडे आमच्या राज्याच्या पवित्र नैत उडया. म्हाका वॅक्सिनाचो दुसरो डोस मेळलो तर नैंत उपयोगचे एक मोडे पुरपुरले. लॉकडाऊन नातले तर हांव वेळार आस्पत्रेक पावती. एक गुरुवार मोडे सुस्कारले. मोराक गल्लो तांदूळ आमकां कोणी दिल्लो तर काम नासतना भुकेन मेल्ले मोडे पिरंगाले. हांव सरकार असल्या गावांत कोणी जल्माल्ली तर ऑक्सिजन नसताना मेल्ले मोडे उलयले. बेड
बेड स्कॅम आणि कितें म्हणून आपल्यो सुकी दापोवंक पळयतात दळदिरे खंयचे 12 आस्पत्रेनी बेड्डां मेळनासतना मेल्ले मोडे उपराटले तोंड दांपा आमच्या रायाच्या दयेन आमकां ह्या पवित्र न्हंयत मुक्ती सोडचें भाग मेळ्ळा ह्या पवित्र न्हंयत मुक्ती सोडचें भाग मेळ्ळा अशें म्हणून एक भक्तिकाचें मोडें कॅमेरामॅनाक फोस दिवंक लागले उलयतात मोडी उलयतात मोडी उलयतात सुस्कार उलयतात मुखले सादरपण एक काणी गडगडो बरयणार बत्ती केलराई आठी म्हयनो उदेल्लो पिशे मुजे साळवाले झाडार लावूंक सुरू केले या पोवटी आंबाडो म्हाका लांकाव नुसतो फुलांची आणि फळांची झाडां लावची पिशे अरे थंय पळया जड पळे दसमीचे रूख पळे आंब्यासो आदल्या वर्सा लायिल्लो या पावटी आंबाडो हा औंदी 8 म्हयनो उदेल्लो आनी या वर्सा लावंक चिंतली सोंशी आंबाड्याची वय आनी ताका रिजन आसात कितें रिजन नंबर 1 तुयार दवरले एक बुयव आंबाड्याचे लोणचे 8 दिसांनी खाली केल्ले गे गुरुवारी बायले रिजन नंबर 2 सुक्याच्या कडेगाली आंबाड्याची पार चिवोन उडोंक सुरात दिसोन बुळक करून गेल्ली काय म्हज्या आपान तुमकां आयकताना आशा जायना गी पूण आंबाड्याची सोंशी कहीं तोंडाची ಓ ಅಣ್ಣ ಅಂಬಳದ ದೈಮನೆ ಉಂಡಾ ಈಗಳನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಡದ್ದು ಗಿಡ ಉಂಟನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇಸ್ಪೇಲೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಂಬಟ್ಟಾರ ದೈಮಿನಿ ಉಂಟಾ चोय रे बाबा आंबाड्याची झाडा खंय सोदल्यार आंबाड्याची सोंशी ना तितल्या रेखल्यान आलेले बाबा आंबोड्याची सोंशी आंबोड्याच्या लुकापणा मेलता आंबाड्याची सोंशी असा कई रुकामुळान तोंडून जळकालो या पोटी आंबाडो बरो आंबाडो आसात मुळान 2 पुडपुडीत सोंशाय आसात पूण बुड्डोन वेल्यार सोर नाडले म्हणून वांचना जातीत जाल्यार विसरून गेल्यार दिवची नात रूख कोणा समोनी गोत्तू ना अळे ओ ते रुकावरांत तो चेडो आसा ताचे लागीं विचारो चेडो आंबाडे वेसून कायलो जायचे 2 आंबाडे विसल्यात मात्र तक्षण हांवें आले रेपा वो रूख कोणा समोनी विचारले तेच घडी विंचले आंबाडे परत तेंच उडोन चेडो दवलोस आणि हांव चेड्याच्या पाटल्यान दोन मैलाची वाट आम्ही धावून झाली तितल्यार कोलवाचे एक घर झळकाले एकलो दाटा मोठो दादलो असलो
हांवें ताचे लागीं दाटू ओ आंबाड्याचो रूख कोण आसूं वो रुक तुझा पैसो नहीं मुझा पैसो. ताणें कांचुला 2 दिलीस. हांवें त्या चेड्या फाटल्यान जावन नजो आसले. हांवें कशेय हात जोडून सगळो मिस्तेर समजायलो. आंबाड आंबाड आंबाडो 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 आंबाड आंबाड आंबाडो आंबाडो आंबाडो. अरे तो रुक मुझा पैसोच तू पूण आत्ता तो मुझ्या भावाच्या वाट्यारा. मुझ्या भावाकडे म्हाका राग जाल्ला न्हू. तुवें आंबाड्याच्या रुखा अशें उलयतना म्हाका राग आयलो. अरे तो रूख ओ तांचो. तशें म्हणून ताणें फाटले घर दाखयले. हलताची एक म्हातारी जलान बसून मोडला वळटाली. आंबाडो आंबाडो. व्हडली माय हाते हाते तू तू नाका नाका मम्मी पेट्या कापे नाका. हांव एका गरजेन आयिल्लो. करी गरज म्हाका लावंक आंबाड्याची सोंशी जाय आसली. आंबाड्याची सोयशी तुका पिशे पुढे लावो ना मग पुता. आंबाड्याची सोयशी लावून भायर सरलाय. आंबाड्याची सोयशी लायल्यार आंबाड्याच्या सोयशेक तुजी प्राय जाताना तू मरतलो रे पुता. तुका विकी मोरोंक मन आसा. हेबे त्यो बरा पोट्टूच आसतील मामी. म्हाका तूं पात्ये म्हज्या भुरग्या. म्हज्या घोवान ताच्या 40 वर्सांच्या प्रायर एक आंबाड्याची सोयशी हाडून आयिल्ली. आनी म्हज्या घोवाक 80 जाताना आंबाड्याच्या सोयशेक 40 वर्सां जाल्ली. आनी त्याच वर्सा त्याच दिसा त्याच घडये इतलो बरो आलो म्हजो घोव पटाक करून मेलो. आनी तूं आतां आंबाड्याची सोयशी लावंक भायर सरलाय. ताका प्राय जाली तो मेलो. हांव मेल्यार उरना व्हडली माय. म्हाका आंबाड्याची सोंशी जायच. तर कान वर पूण हांवें दिली म्हण कोणाय कडेन सांगिनाका. गुड्या वयली सोर नाडली म्हूण सांग. आंबाडो 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 आंबाडो. म्हज्या कुशीक मीठ नातली. हांव गुड्या कुशीन गेलो. गुड्या कुशीन वचून एक आंबाड्याची सोंशी हाडून आयलो. घरच्यांनी म्हाका जायते समजयले तरी हांव तांकां आयकलो ना. पूण त्या दिसा लायन आसतना दवरली सोंशी दुसऱ्या दिसा 17 फुटके जावन माडा मळांत आसली. तरी म्हजें हात निवलें ना. परतून गुड्या कुशीन वचून एक पुडपुडीत सोंशी आनी घराच्या इतलाक निघला मात्र सैतान म्हातारी आयली सुमू. कात्तूबाई. पूण तिका सैतान म्हातारी म्हणलें नांव दिलां. व्हडले बोंडे आशिमटे गडाय तिच्या नांवान कोरगून गेल्यात. आनी दुकोर कोंबे तिच्या जिबेन सात्यान आसल्यात. हे पुरा चिंतना हांवें सोंशे सांगता म्हजी आशा सांडली. आयली रे आयली सैतान म्हातारी सगळे कालास तिने दिश्ट गल्यारी कतू तू 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 कतू तू. आंबाड्याची सोशी लायताय रे पुता. ओय व्हडली माय. तुका आतां प्राय कितले रे पुता. तुका आतां 18 जाली रे पुता. आंबाड्याच्या सोयशेक 18 जाताना तुका 36. तो व्हड तूं मरतलोय रे पुता. आजच्या दी आंबाड्याची सोशी लावन मेल्ले दाखले म्हजे लागीं आसात. हांव मेल्यार उरना व्हडली माय. हांव मेल्यार म्हजो एक दाखलो म्हूण चिंत. कितें गी पुता म्हाका कांय समजना. आंबाड्याच्या सोयशेक 18 जाताना तुका 36 आनी म्हाका 70 आनी 8. सांग दांतोन बाबा ह्या भुरग्याचेर तुजें 14वें आसर्य कर. कातू तू 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 कतू तू तू बांडाल म्हातारी. न्ही त्या मनशा कळली पिडा लेगीत देव एकलो जाना. वर्सां उबोन गेली पाकिसाळो उबोन गेल्ल्या बरी. आंबाड आंबाड आंबाडो. म्हज्या कळमीतनातल्या साखरेन सोंशी वाडत आयली. आंबाडो आंबाडो. म्हाताऱ्याच्या दिश्टेन सोंशेक अटॅक करून तांकले ना जाल्ल्यान सोंशी रूख जालो आनी रुखार एक आंबाडो सयत जालो.
अशें पयल्लो जाल्लो आंबड हांवें सांत आंतोनीक भेटयल्लो सांताक तरी नवो सुकाजार जाल्ल्या मिरणीन आपली बायल ओंकता म्हणून बायलेक दिले काही हो न्हू म्हाका आतां बे दिसूंक सुरू जाल्लें कित्याक ग कित्याक म्हळ्यार 18 आनी 6 वर्सां मात्र बाकी आसली ते विशय सोडा ह्या दिसांनी हांव सैरिकेच्या सोदनेर आसलो वय काजार सिसील तयार आसा हो काल सोबीत ताचे नाव सिसील ओंड वडून घालता बिसील कोर्टाच्या मोगराचा एकलो बाजील चिंतून सांगता मुगली गजाल चिंतून सांगता म्हूण गेल्ले सिसील मागीर मेळ्ळेंच आले जानेट हो काल सोबीत ताचे नाव जनेट सौदा सुतारी सोबचे सोनेट घेता येते मुळ्यार जाय म्हणटा डोनट पास काली करचे कानेट मेळटा म्हूण गेल्ले जानेट मागीर मेळ्ळेंच ना हांव जाणा रे पुजा तुजे कश्ट तुवें काजार जावन चेडवाक वाटेर घालचें नाका म्हणून हांवें आडयले सैरिक्यो तूं कांय चिंता करिनाका म्हजी नात तुजे खातीर तयार आसा पातोर पडों गे तुज्या नातीक ते मेटांनी संची बावली कोणाक जाय म्हाका राग आयलो म्हाका निजायकी राग आयलो नाही ह्या संशय धर्माक हांव आजुनी येवकार उरलो काजार जावन मेल्लो जाल्यार रडूंक बायल भुरगीं तरी आसती आली आनी तो दीस उदेलो संशयचे 18 वर्स आनी मुजे 36 वर्स 8 म्हयनो उदेलो हांवें संशय लायलो दीस उदेलो आनी सैतान मातारीन वाड्यांतल्या सकट लोकांक म्हज्या घरा येदोळूच जमयल्लो अयो देवा तूं आज मरतलोय मरे पुता किती पळयतात रे सालान 2 बांग घालता निरे आले दोवे उस्तर घाला रे अळे आणि तो आमच्या मध्ये इल्ले वेळ मात्र असा पेज आणि चटणी करून हाडा रे मी त्यांना गांठ ओढून सांगा रे रित्या मग कोण घालून सांगा रे तितल्यार मरणाची गांठ आयकलीस तू खूप सारपणी झालाय मरे पुता वय जाला तितल्यार सोग बलिष्ठ तरणाटे आयले म्हाका धरून बांका वयर न्हिदायलो धवे वस्तू रेवडायले हांव उठानातले बरी दोरयेन बांकाक बांदलो आनी सैतान मातारीन आंबोरी शिकोवंक सुरू केलेंच म्हाका बिक्कोन हांसूंक येतालें तरी सकट रडतात हांव कशें हांसूं हांव मेला म्हणून खबर वाड्यांतल्या गुरकाराक कळल्यान वाड्यांतल्या गुरकारान ती खबर विगाराक सांगली आनी विगार बाप सगळ्यांकी बुजोवंक आयलो गुड इवनिंग फादर कोणेगी बावड्यान ही सगळी मिस्टर पाद्रापाक सांगली फादर तो आनीक मरोंक ना ताका आनीक इल्लो वेळ आसा पूण तो मरतो मात्र खंडीत पाद्रापान म्हाका वाचूंच्या खातीर एक आयडिया केली आनी सगळ्या मुखार सांगले व्हडली मायने सांगले बरी आंबोडाची सोशी लायले तरणाटे या मनीस खंडीत मोरतेले आणि वोई तरणाटो मोरतलो ह्या तरणाट्यान वाचचे खातीर हाने लायिल्ल्या आंबड्याच्या रुखातां एक पिकलो आंबड हाण हाका गिळूंक दिया हो खंडीत वाचतलो आनी म्हातारेन बॉब मारलीस कितें पळयतात रे दवा रे काडलो जायना जोडयलो जायना आंबडो हाडा तरणाटे सगळे आंबडे हाडून गेले तरणाट्यान जोडलो आंबडो ना हेणे बुकेन म्हजी आनकिटी कोरगून गेल्ली तरी आंबडो जडना देवाची विचित्र महिमा
8 महिन्यांतलो गडगडो 8 महिन्यांतलो गडगडो लाटा लाटा कर मान गेलो आणि ताचे ओटोक वारे जोड आणि त्या जोडाक एक पिको पुटपुडीत आंबाडो जोडलो. जर्नीक पडूंक अवकाश ना. कोणी की बावड्यान तो आंबाडो हाडलो आणि म्हज्या तोंडाक चेपलोस. गीळ गीळ आंबाडो आंबाडो गीळ गीळ आंबाडो आंबाडो. म्हाका खंय आंबाडो गिळूंक जाता. उदर येता उमत्या पडले हांवें ल्हव आंबाड्याची पार बांका पोंदा गळयली आनी नीट जालो. सगळ्यांक संतोश तरी म्हाका मात्र जैलान बसून अनुभव जाल्लो. सकट खुशी नासली. माय म्हाका पुटलून धरन म्हणाली. म्हाका नातू जावई मेळ्ळो नातू जावई मेळ्ळो. पूण म्हाका आजुनी सवाल दोसता. म्हाका वाचयले कोणे? गडगड्यान आंबाड्यान वा देवान? म्हजो जीव उरुल्लो कोणे म्हाका वाचयलो मित्रे जावन उरुल्लो आंबाड आंबाड आंबाडो आंबाडो. नमस्कार. आज आम्ही सादर केल्लो प्रयोग कथा अभिनय. फाटल्या 8 वर्सां आदीं कथारंग म्हणून एक ल्हानसो प्रयोग आमी कोंकणी रंगमंचाचेर केल्लो आनी ताचे मुखेल भाग जावन आज आमी हो एक ल्हानसो प्रयोग सादर केला. साहित्य प्रकारांत काणयांक एक विशिश्ट स्थान आसा. सो ती काणयो काणगून आमकां रंगमंचेर असलेच प्रयोग करूंक आमकां आनीक मोन आसा. सो तुमकां आयचो प्रयोग कसो रचलो आमकां दयेकन सांगा. जर तर कांय बदलावान आसा तर तेंय तिळसिया आमी अशें बदलावान हाडन. ताळमद्दण आनी हरिकथा तले प्रसंग रुपार एक नवोच एक रूप प्रकार आमी तयार करचें म्हणून आमची एक आलोचना आसा. तुमचें कितेंय सलाह सुचना आसल्यार आमकां दयेकन दिया. हो आमचो अस्तित्व पंगड फाटल्या 5 वर्सां जावन निरंतर रितीर रंगमंचाचेर काम करता आसा. भोवशा कोंकणी सुतरांत युवजन असो पंगड रंगमंच एक आसा म्हणून सांगल्यार तो अस्तित्व असो पंगड. तुमचो सहकार आमकां येदोळो जाय पुरतो मेळ्ळा आनीकी मुखार असो सहकार आशिता. प्रत्येक जावन फाटल्या 1.5 वर्सां जावन प्रदर्शनां रंग प्रदर्शनां नासतना आमी इल्लेशे संकश्टार आसा. आनीकी परिस्थिती सुदरावच्या परी दिसना. पूण आमी धैर्य सांडूना. धैर्य सांडिनासतना आनीकी आमी ओटू रंगमंचाचेर थंय काम करता आसा. तुमचो सहकार आशिता. आनी आमच्याच पंगडान गुजरी गॅलरी म्हणून एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सुरू केला आनी ह्या आयच्या दिसाचे वेदी विन्यास आनी तांत्रीक गजाल जी कितें आसा ती गुजरी गॅलरीन सांबाळलेली आसा. हो आमचो पंगड. एक घडीभर ह्या पंगडाच्या सद्याची वळख तुमच्या मुखार. डॉना डिसोजा, लेस्टर मेनेझेस, एनस्टीन माचारो, जॅक्सन टिकुन्ना, झीना ब्रॅक्स, क्रिस्टोफर डिसोजा, रोहन डिसोजा, क्लानविन फर्नांडिस, क्रिस्टिन फेर्नांडीस, रेनेड लोबो, संदीप पेल्लीस, एमरिन डिसोजा, सतीश पुरपे मनाय. हो आमचो पंगड. तुमचो सहकार आमचे सांगाता निरंतर आसूं दी. देव बरें करूं. कोंकणी भाषेत रायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाडोवन आसची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा उस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाडोवन आसची माची ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही